हांव सातेरीक नमन करून आमचे तुमचे कडेन 2 उतरां उलयतां, तुमकां ही बातमी सांगता। कारण ही सातेरी मूळ संस्थान पाळे ह्या गांवचो हांव जल्मी। ह्या गांवांक आमच्या कसलें कसलें देवस्थान आसा ही तुमी म्हाताऱ्याची खोपडी पळयता आसतली। हे खंयच्या पुर्वजांनी दवरलेली ती आमीच नको, हे खंयच्या काळांतली ती आमकांच खबर ना। कारण ह्या म्हाताऱ्याची खोपयेक आमकां हें सगळें देवस्थान करचें पडटा। पुनवेचे रात्रीक आमी ह्या गांव हितूंक खोपयेक रातचे 2 1 2 अशें येवचें पडटा आमकां। ह्या सगळ्या गांवांक फेरो मारचो पडटा दोंगरांचेर आख्खो। आनी थंय रातीक मागीर उपरांत आमी सगळ्या हेका चोरू मारता। चोरू म्हणल्यार आमचे आनी ह्या आख्ख्या आमच्या दोंगरार आसा न्हू ती सगळीं जनावरां बी अशें ह्याच हांगासर दोंगरार आसा। ह्याच गांवांक ह्याच दोंगरार आतां आमच्या हांगा पयलो आसा तो मठाचो ऋषी, दुसरो आसा मठाचो ब्राह्मण आनी म्हाताऱ्याची खोपी। हे 3 जाण हांगा आसा सद्या, पयले सद्या। वयर वयर सगळ्याक आसा आमचे, वयर वयर आख्खे देवस्थान सगळ्या तांकां आतां पुनवे रातीक तांकां सगळ्या मांडावळ मांडची पडटा, तांकां फळां दवरचीं पडटा, तेंचो भोवमान तांकां दिवचो पडटा, सगळ्या विडे लावचे पडटा, सगळें नाल्ल लावचो पडटा, विडो लावचो पडटा, तेंची थंयसर जाय ती विधी करची पडटा। आख्ख्या गांवांक तें करचें पडटा आमकां। आनी आमचो गांव म्हणजे असो सादो असो न्हू, सातेरी देवीचो म्हणल्यार सातेरी देवी म्हणल्यार एक जमनीन एक जमनीक सगळें आमी पिकोवन खाता हांगासर। तेच जमनीक तर आमी तर अशें करूंक लागले जाल्यार आमी रावतले खंयसर? खातले जोडून खातले कितें करतले आमी? हांगा रोयताले, पोटां भरताले आमी, बेणे रोयताले कितले, आमचो बापूलबाब हांव बेणे रोयता, सगळे बेणेकार, बेणे रोवन खाताले आमी सगळे लोक, कितें भुरग्यांक मेळटालें आमच्या भुरग्यांक। आनी आतां तेंच तर हें गेलें जाल्यार आमी कितें खातले? खंय रोयतले बेणे बी? कांयच ना, आमकां चान्सूच ना। आनी हो गांव गेलो, हांगा बिल्डिंगो येयल्यो, गांवार आमच्या सगळ्या गांवांक सगळी वीट जातली, हळशीक येतली सगळी। आनी दुसरें मेन म्हणल्यार हांगा बिल्डिंगी जाले, ते क्वॉटर्स व्हडले बंगले जाले, तेन्ना ते आमकां रातचे आमची फंक्शन आसता थंयसर आमकां ते कार्य वाजोवंक सुद्दां दिवचें ना, कांयच करूंक दिवचें ना आमकां वयरूच सरोंक दिवचें ना। आतां उदक आसा, उदकूय मेळचें ना आमकां, लायट आसा ती लायटूय कमी मेळटली। एक खोपींक सगळें देवस्थान करचें पडटा, आमकां मांडावळ मांडची पडटा हेतूंक। हांव आनी म्हाजो बापूलबाब येवन हें करता हांगासर सगळें। हय, बापूलबाबूच म्हाजे आतां करूंक लायता, ताका हांव असोच उबो रावता, कारण म्हाजे कडेन जायना आतां बरें। म्हाजो बापूलबाब सगळें करता, बापूलबाबाचे भुरगे करता, आनी 10 जाणां आमकां सगळें आदार दिता। पयलीं आसलें खंय तेतूंक सगळें आसलें, म्हाताऱ्याचें सगळें आसलेलें तेतूंक पयलें, तें आमी पळोवंक ना, पूण आमच्या जाणटेल्यांनी सांगलें सगळें आसलें, मुसळ सुद्दां आसलेलें खंय हांगासर, सगळें आसलेलें खंय तें आतां आमकां खबर ना, पूण आमकां जें आमी दवरता तें आसताच हांगा आसता। फक्त आसना म्हणटा तें नाल्ल, त्यो साळी आसता त्यो व्हरता, सगळें आसता हांगासर, पूण तेंच ना आतां सद्या। आतां वालो दवरता, दाणो दवरता आमी ताका, सारण दवरता, आनी तेजो भोवमान थंयसर हें मांडावळ मांडटा आमी, आनी ते मागीर थंयसर नाल्ल फोडटा, सगळें ताका वाती बिती लावन सगळें करून गंध फूल करून सगळें मागीर हें करून तें फोडटा नाल्ल आमी। अशें करून आमी ते 3 कडेन बांदता। चवथ आमचो तो हेका दिवचो पडटा, आमच्या देंवचाराक दिवचो पडटा, म्हणजे 3 आमी हें जिनी बांदची पडटा, आनी 2 कडेन आमकां ते देंवचाराक दवरचें पडटा सामान। हांव हें कार्य करता, पूण बापूलबाब आनी बापूलबाबाचे भुरगेच म्हाका सपोर्ट करता सगळे, म्हाजे कडेन जायना, चलोवंक जायना, कांय ना, म्हाका धरून हाडटा ते, धरून व्हरता ते, आनी तेच काम करता। आनी 10 जाणांचो सपोर्ट, सगळे 10 जाणांचो सपोर्ट, मेन 10 जाणांचे हे वयर हाडपाचें काम हे सगळें करता म्हाजे बापूलबाब, पूण 10 जाण म्हाका कशेंच सोडिना, सगळे कोणूय जाल्यार धरून वयर हाडटा, सपोर्ट सगळ्यांक। मातशें हांगा कितेंय चुकलें बडी बसता रोकडीच। आनी कितें जाता, हें तर आमचें काम करूंक ना आमी, आतां ही आमी पुनवेचे दोळे बांदूंक ना हे, जाल्यार आमच्या गांवांक एकटो कितें जायत आसता, वायट येयत आसता, तें सांबाळपाक जाय आमकां। 2 तारीख आतां आमकां हे दोळे बांदूंक जाय, आनी आमी थंय कुलपात उरलेले आसा, आमच्या MLAक मारलेलो आसा ओडून, ते आमी त्रासांक पडलेले आसा। आनी आतां ताका सोडून येवन आमकां हें कार्य करूंक मेळना। आमकां पयल्या सद्याक आतां SI मारूंक जाय, दुसरें आमकां प्रसाद घेवपाक जाय, आनी तिसरें आमकां हें पुनवेचें काम करूंक जाय, तें करूंक मेळना आमकां।
कार्य करून आले दौड जिनी बांदीन जाल्यार गांवांक कितें सांगूंक जाय कितें येत तें सांगूंक जायना. सांगूंक जायना वचोंक शकता तोपून इतकी गांवां येतात. एक वर्स अशें जाल्लें खंय आदीं अशेंच चुकलेलें मनीस वचोंक लागले खंय एक एक्सिडेंट जावन कोण कितें एटॅक येवन कोण कितें जावन अशें वचोंक लागलें खंय. पूण तरी आतां आमी केल्ले 26 वर्सां जालीं म्हाका आतां. हांवें 2000 स्टार्ट केल्लेलें आतां 2026 जालीं. आतां तो पर्यंत आजून तशें घडोवन येवंक ना कांयच येवंक ना. हे आज गांवकारांनी आदार दिला त्या प्रमाणे आनी म्हाज्या बापोलबान आदार दिले त्या प्रमाणे बरे भाशेन चलता आनी देव बरे भाशेन करून घेता आमचे. पळोवंक शकता हांगा जी आसा ही एक म्हाताऱ्याची खोमटी म्हाताऱ्याची आमची घुमटी म्हणटा. ही एक पवित्र अशी जागा आसा जे आमच्या गांवच्या जल्म्यान हनुमंत जल्म्यान तुमकां सांगलेलेच आसा. ही तूं पळोवंक शकता ही कितल्या सेंच्युरीची जी लास्ट टायम जेन्ना सर्वे जाली तेन्ना आमी तांकां सांगलेलें की 6th to 7th सेंच्युरीची अशी म्हाताऱ्याची खोमटी जावन आसा. जे कार्विंगूच तशें आसा. हे जे सर्वे नंबर आसा 42/1 42/2 ह्याच लायनीक आसा सर्वे नंबर. तशेंच जी त्या सायडीक आसा तो सर्वे नंबर 50 वो वयर आसा 51 त्या सायडीक आसा 53 54 55. त्याय जाग्यांक जशी हांगा म्हाताऱ्याची घुमटी आसा तशेंच त्या सायडीक आमच्यो अशेच पवित्र अश्यो जागा आसा. 5-6 जाग्यांचेर आमच्यो अश्योच घुमट्यो बारीक बारीक घुमट्यो आसा. त्या जाग्यांचेर सरावंडींग अशी फुडें आमी पळोवंक गेल्यार तुमकां फुडें एक जागा आसा अशी सरावंडींग जे आमचो ओल्ड जो आमचो ब्रीज आसा त्या सायडीकूय आमची शीम आसा एक गांवची शीम आसा. हे सरावंडींग अश्यो शिमो आसा ज्या तुमकां जल्म्यान सांगलेलो आसा. जो पुनवेचो दीस आसा त्या दिसा हांगा ह्या पवित्र जाग्यांचेर दोडे बांदता आनी हे जागे आयज खंय तरी संकटान आसा. आमचो गांव संकटान आसा. तशेंच हे दोंगर आसा ह्या दोंगरांचेर आमचे गांवचे लोक जे 7 शिरांचे बेणे म्हणटा ते फामाद आसा. ऑल ओवर गोंयान हे आमचे बेणे फामाद आसा. ते ह्या जाग्यांचेर तुमी आतां पळयल्लेच आसा. तुमी हे सायडीक सगळे भोंवल्ले आसा. ह्या जाग्यांचेर आमचे गांवचे लोक बेणे रोयता आनी तेच बेणे ह्या हायवेचेर घेवन बसता विकपाक बसता आनी त्याच जे कितें ती कमाई येता तेजेरूच आमचो गांवचो लोक जगता. आयज खंय तरी हे सगळे आमच्या लोकांचे पोट आसा ते खंय तरी संकटान आसा. वो तुमी एरिया पळोवंक शकता ह्या सायडीक तसोच त्या सायडीक जो स्लोपी एरिया आसा आनी मदींच आमचो पाळे गांव आसा. त्या गांवान आमचे सातेरीचें देवूळ आसा. फाल्यां जर हे सगळे सर्वे नंबर डेवलप जाले जाल्यार तुमकां खबर आसा कितें सिच्युएशन जातलें. हांगा कन्स्ट्रक्शनां येयलीं जाल्यार आमच्या गांवां जेन्ना काम करता तेन्ना कितें खोडपां दीस सगळीं लवणून येवन आमच्या गांवाचेर पडोंक शकता. जे लँडस्लायड जावंक शकता पावसाच्या दिसांनी आमचो गांव काबार जावंक शकता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.